आमकां सगळ्यांक खबर आसा की म्हादईचो इश्यू हो प्रत्येक गोंयकाराचो इश्यू आनी तेचेर ज्या पद्दतीन भारतीय जनता पक्ष आपल्या पक्षाच्या फायद्या खातीर राजकारण करता हें संपूर्ण गोंयच्या जनतेक खबर आसा. म्हणूनच अमित शाह ज्या वेळार 29 जानेवारी 2023 बेळगांव एका सभेक जाहीर स्टेटमेंट केलो की म्हादईचो संदर्भान जो नवो DPRक जे एप्रुवल दिलें सेंट्रल गव्हर्मेंटान ते एप्रुवल दिता आसतना गोवा गव्हर्मेंटाचे कन्सर्न आनी चीफ मिनिस्टर कन्सर्न घेवनूच दिलें हें तांणी जाहीर स्टेटमेंट केलो. तेजे नंतर त्या स्टेटमेंटाच्या ताजो विरोध करपाक सबंद गोंयभर प्रतिक्रिया सुरू जाल्यो आनी खास करून चीफ मिनिस्टराची जबाबदारी आसली की खंय तरी ताका ताजें खंडन करपाचें. पूण चीफ मिनिस्टर उगी रावलो. तांचे दोग जाण मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल आनी सुभाष शिरोडकर हांच्यांनी स्टेटमेंट दिलो की ह्या संदर्भात तांकां केन्ना कन्सल्ट करूं ना म्हणून. पण चीफ मिनिस्टराची जबाबदारी आसली की खंय तरी ताचेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाक. चीफ मिनिस्टरान काही दिसांनी म्हटलें की गोवा गव्हर्मेंटाचे कन्सर्न घेवना म्हणून. पूण अशें केन्नाच म्हणूं ना की अमित शाहान फटींग उलयना. सो त्या खातीर आज वेळ येयल्ली आसा कारण अमित शहा आमच्या गोंयांत येता एके सभेक. त्या सभेक भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष तशेंच गोंयचे चीफ मिनिस्टर हे दोगूय ते मंचार आसतले कारण भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षांनी म्हटलेलें की म्हादईचेर आमी कॉम्प्रोमायज करचे ना. पूण एका वाटेन म्हादईचेर कॉम्प्रोमायज करचे ना म्हणटा दुसऱ्या वाटेन तांचो पक्षाचो होम मिनिस्टर देशाचो होम मिनिस्टर पक्षाचो लिडर म्हणटा की डिस्प्यूट जो आसलो तो सॉल्व जालो विथ द कन्सेंट ऑफ गोवा चीफ मिनिस्टर आनी गोवा स्टेट. म्हणजेच कॉम्प्रोमायज जालें. जर तुमकां दिसता की ताजो स्टेटमेंट ताणी केला तो फॉल्स जाल्यार तेजेर स्पश्टीकरण गोंयकारांक दिवचें. 16 तारखेक जाहीर सभेक खुबशे गोंयकार आसतले थंय संपूर्ण गोंय पळयतलो. हे निमित्त घेवन तुमी गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान आनी पार्टीच्या अध्यक्षान अमित शहा कडल्यान हेजेर क्लॅरिफिकेशन घेवचें की कन्सेंट दिला काय ना गोंयच्या चीफ मिनिस्टर. ह्या संदर्भात आमी प्रेस कॉन्फरन्स दवरलेलो. आनी दुसरो आनीक मुद्दो म्हणजे आमी पळयता की कर्नाटका गव्हर्मेंट म्हादईच्या संदर्भात नव्या DPRक एप्रुवल मेळ्ळ्या नंतर वॉर फ्युटिंगाचेर तांचें काम चालू आसा. पयलीं कळसा प्रकल्पाचे तांच्यांनी ज्यो कितें फॉर्मेलिटीज त्यो कंप्लीट करून ताजें एप्रुवल घेतलें. आतां भंडुरा प्रकल्पाचेर तांच्यांनी सगळ्यो ज्यो सर्वे आसतले जावं इतर जे गोश्टी आसतल्यो त्यो सगळ्यो तांच्यांनी एप्रुवलाक सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडलेलें आसा. अशें आसतना सुद्दां गोंयचे काही मंत्री आनी काही आमदार कर्नाटकान वचपाचे आहा तेंचे पक्षाचे प्रचार करपाक. हाचो आमी निशेध करता कारण तुमकां निवडून कर्नाटकाच्या मतदारांनी दिवना. तुमकां निवडून दिल्या गोंयच्या मतदारांनी गोंयच्या जनतेचो तुमी विश्वासघात करता. तुमकां गोंय म्हणून तर एक अभिमान आसा गोंयकार म्हणून एक तर अभिमान आसा जाल्यार तुमी सांगपाची गरज आसली पक्षाक की आमी थंय प्रचाराक वचना. पूण तुमकां आज पक्ष प्रथम गोंय आनी देश आनी राज्य आनी देश म्हणटा हे फक्त सगळी फटींगपणां. सो आज भारतीय जनता पक्षान आनी तांच्या लिडरांनी दाखोवन दिल्लें आसा की तांकां पक्ष हो प्रथम जाल्लो आसा. म्हणूनच अशें आसतना सुद्दां जे आमचो एक गोंयकारांचो जीवन मरणाचो प्रश्न म्हादईचो प्रश्न ताचेर तांचे आमदार आज आपल्या पक्षाच्या दुसऱ्या कॅन्डिडेटा खातीर प्रचाराक कर्नाटकान वचपाचें आसा ही खरंच दुख्खाची गोश्ट आसा. आनी ताजो आमी निशेध करता.